गोंयांत हालीं तेंपार आत्महत्या आनी मरणाच्या प्रकरणांनी बरीच वाड जाल्या। बिरेस्तारा हळडोणच्या कोरजुव्या वाठारांतल्या बायत रोजी नोरोन्ना ह्या जाणटे बायलेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन कूड भायर काडली। रोजी नोरोन्ना फाटल्या कांय दिसांच्यान घरांतल्यान गायब आशिल्ली। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। आमकां पणजी कंट्रोल रूमांतल्यान मॅसेज आयली की कोरजुवें सेंट जॉरम बेकरीची एक डेड बॉडी फ्लोट जाल्या म्हणून बाय, आनी हांगा हांव इमिडिएटली येयलें आनी हांगा पळयलें जाल्यार पुलीस ऑलरेडी प्रेजेंट आसले, लोकल आसले। सो आमी पळयलें जाल्यार ती फूल कंप्लीट डिकम्पोज जाल्ली बॉडी। सो आमी रोप घालून कितें एक प्लास्टीक नेट घालून ताका वयर काडून हँड ओवर टू पुलिसांक दिल्ली। आनी कितें दुसरी बॉडी आसा अशें कितें मेळ्ळा तुमकां भितर? ना ना तशें कितें ना, एकूच बॉडी। एकूच बॉडी। टोटली बॉडीची स्टेट कशी आसा? टोटली डिकम्पोज आयडेंटिफाय करपाक डिफिकल्ट ते आमी सांगूंक शकना चड दिसतलें। हय खूब दिसतलें। खूब दीस जाले ते काडपाक बीन त्रास जाले तुमकां? काडपाक म्हणजे आमकां ती नेट घालून रोप बांदून काडपाक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।